नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आयचो आमचो विशय आसा तो ट्रॅव्हल आनी इकॉनॉमी. हळू एअरपोर्ट ओपन जातात, रेल्वे ओपन जातात, रोड ट्रान्सपोर्ट ओपन जाता, पण खरेंच ह्या बिझनेसाची आनी ताच्या इकॉनॉमीची परिस्थिती कितें आहा हाजेर आमी आज भासाभास करतात. म्हणजे जे पयली गेस्ट आसात ते मिस्टर मदन सादले, प्रोप्रायटर ऑफ किन्नारी टूर्स अँड ट्रॅव्हल. मदन बाब, वेलकम टू द शो. हांव सगळ्यात पयली गजाल विचारता ती इतलीच की म्हाका दिसता लॉकडावन जातकीर वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज दॅट गॉट अफेक्टेड इज युअर इंडस्ट्री. तुम्ही कशी कोप अप केले हो काळ आनी आतां मुखार कशें अशें दिसता? आम्ही लॉकडाऊन हो बरोच आमकां कठीण टाइम आशिल्लो, टू बी व्हेरी हॉनेस्ट विथ यू. आणि द मोस्ट इफेक्टेड इंडस्ट्री आयज जर जगान इन द एंटायर वर्ल्ड and in India is the most affected industry will be travel tourism sector. And we had a very big challenges to handle this situation in terms of thode tours book kelle, okay, which were supposed to be operational in the month of mid of April and mid of May till mid of June. तर ही परिस्थिती आमकां सांबाळपाक बरेच कठीण गेले. म्हणजे लोक आमचेकडे इन्क्वायरी करताले, कितें जालां, खंय पावलां, कशें जालां, आमचो विजा जालो की ना, आमची फ्लायट बुकींग जाली की ना. आणि अशी आमकां एक समस्या, एक कस्टमर आमचे कडेन असो आयलो, तो आमच्या ऑफिसान येवन बसलो आणि सांगपाक लागलो की हांव कितेंय जाली जाल्यार म्हाका आतां कितें तिकेटी इश्यू करा, ना जाल्यार आपूण हांगा 2 वरां बसून आशिल्लो तो रातचो. ही परिस्थिती आमचेर आयली. शेवटी we were forced to tell customer that आमकां एखाद वेळेस म्हणजे आमची चावी बिवी ताणी काढून घेतली ऑफिसाची. मागीर आमी ताका मातसो नितळायलो, म्हणजे ताका सांगलें समंजसपणान. आनी मागीर ते 2 वरांचेर पुलिसीक आमी फोन केलो, पुलीस येवपा आशिल्ली, पूण ताचे पयलीं आमी तें मोकळें केलें. आणि बाय सेईंग ऑल दिस इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू हँडल this particular sector of this travel desk. बट कितें दिसता आतां जेन्ना गजाली ओपन अप जावपाक लागल्यात, परिस्थिती पूर्वपदार येवपाक कितलो टायम लागतलो? आता I was just speaking to my principals. I'm the franchisee owner for the SOTC for entire Goa, operating from Panchim, and sometimes back we were even operating from Madgaon. पण हांव जेन्ना तांचेकडे आतां उलयलो दनपारां, तेन्ना तांणी म्हाका अशें सांगलें की as of today half of the European countries and half of the Japan have started operations partially. Okay. And to be on the to be honest and to be on the safer side, we look forward for to start the operations for international destinations by somewhere in the middle of December. So तुम्ही कितें म्हणटात की तुम्ही कितें म्हणटात की नॉर्मल्सी येवपाक मिडल ऑफ डिसेंबर जातलें? Some movement, no, not really normalcy. You can see some movement by mid of December. बट परिस्थिती पूर्वपदार पावपाक कितें वर्स लागतलें, 1.5 वर्स लागतलें? वॉट इज द इनिशियल एस्टिमेट आतां? Initial is to be on the full strength. I would say that it will take another 1 year. But the tours can eventually start by somewhere in the mid of December 2020. अशें म्हाका अपडेट्स तांणी दिल्यो. आज जेन्ना तुमी पळयतात की कस्टमराच्या हातूंतल्यान सुद्दां लोकांच्या सायकोलॉजी भितर कितें फरक पडला? बिकॉज युजली ट्रॅव्हल फॉर वर्क इज वन, ट्रॅव्हल फॉर लिजर इज अनादर. सो वॉट हॅज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक? आनीक तुमकां बिझनेस वायज ती सायकोलॉजी कशी टॅकल करची पडटली? नाव ट्रॅव्हल फॉर वर्क जें आसा, जशें तुमी आतां म्हाका सांगलें ट्रॅव्हल फॉर वर्क. सो ट्रॅव्हल फॉर वर्क जे आमचे कडल्यान थ्रू SOTC किंवा आमचे कडल्यान जे बुकींग जाता, that is hardly anything because everything is online today. Travel for work जो कोण वता, say for an example, in my case, if I want to go to Dubai or if I want to go to Germany, हातून कितें जाता, फक्त हांव टिकेटिंग करता. So that is available online. Correct. So that is still that can still happen. But as far as the leisure tour goes with the family or with the friends, that will be
very difficult to say what maybe another 6 months. It will take another 6 to 1 year. And in terms of economy, it is all standstill. We can't say anything. Actually, आम्ही आता खरे आमची नवीन एक फ्रँचायझी ऑफिस ओपन केलंय in the Panji market. But today we have we have shut down. आणि आम्ही आता we have come back to our old office. ओके. सो तुम्ही म्हणतात की लोकांची मानसिकता ट्रॅव्हल फॉर लिजर जावपाक खूप टायम वतलो. खूप टाइम वतलो. In my case, what I'm saying is, I was supposed to fly to London by end of June with my family. पण जेन्ना हांव माझ्या घरकान्नी कडेन उलयलो तेन्ना ती म्हणपाक लागली, no, we can't travel for next 1 year. So by taking this ground reality, correct. माझ्या वयल्यानूच जर आमी म्हणपाचें जालें जाल्यार you can make out what my customers, very difficult to answer this particular at this point of time. Very frankly, from daily operations point of view, तुमकां सदां जितली वॉक इन येताली किंवा इन्क्वायरीज येताल्यो, एनीथिंग हॅज रिज्युम्ड एज ऑफ नाव? कारण एअर ट्रॅव्हल कालच्यानच ओपन जालां. No, as of now it is standstill. We don't have any inquiries for near future. सो तुम्ही म्हणटात फाल्यां एअरपोर्ट जरी ओपन जाले, डॉमेस्टीक एअरपोर्ट जरी ओपन जाले, तरी आसतना लोकांची ट्रॅव्हल करपाची तयारी आसची ना. ना म्हाका दिसना की एटलीस्ट म्हाजे वयल्यान तरी म्हाका दिसता आय एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू मुंबय इवन फॉर सम इम्पॉर्टंट वर्क्स. आय एम हँडलिंग एवरीथिंग ऑन द फोन एंड ऑन द मेल. सो तशी लोकांची जी मनाची तयारी जावपाना इतले बेगीन. मेबी फ्यू ऑफ देम, कोण आतां म्हाजी चली आतां पुणे अडकलां, शी वॉन्ट्स टू कम बॅक. So in that sector, you will see some domestic, domestic ticketing for air ticketing, but that is not for work. Yeah, that is for those people who are stuck. That is not sustained business also. That is not sustained business. Yeah, that is because of this pandemic. People are coming back to their native places. Yeah. अशें म्हाका दिसता. गोवा इज अ मेजर ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. गोंया आतां हॉटेलांय बंद आसात, रेस्टॉरंट्स बंद आसात, गोंया येवपी लोक खूब असतात. अशे परिस्थिती भितर तुमी टुरिजम सेक्टरा कडेन आनी विशेषता गोंया कडेन फुडली एक वर्स कशें पळयतात? वॉट वील बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ अवर बिझनेस? आतां नाव वी आर टॉकिंग ऑफ इनबाउंड टुरिझम. द क्वेश्चन स्टँड्स इज फॉर इनबाउंड टुरिझम. आता इनबाउंड टुरिझम जो आसा तो गोंयान लोक येवपाक सोदतात, बिकॉज गोवा वॉज डिक्लेअर्ड एज अ ग्रीन झोन. लोक येवपाक पळयतात. इवन इफ यू सी इन्फिल्ट्रेशन आज सुद्दां, सेकंड होम जो आसा तो खंय जर भायर आसत जाल्यार तो गोंयान येवपाक सोदता. आता तो गोंयान 2 कारणाक येवपाक सोदता. पयलें कारण, he claims to be a native place, the second home for him, for which he has got right to come back. And at the same time he can go to the beaches and enjoy the day for a single day at least. Or maybe for weekend, maybe for 2 days. So त्या पद्धतीन लोक पळोवपाक लागल्यात आता एज अ डोमेस्टिक टुरिझम. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल माझे रिलेटिव्ह, माझो मावशी भाव आता पुणे आसा, तो म्हणटा आपण आता येवपाक सोदता. सो दिस इज हिज सेकंड होम. सो अशें फुल फ्लॅश टुरिझम म्हाकाय दिसता की टुरिझम डिपार्टमेंटान किंवा आमच्या सीएमान एंटरटेन करची न्ही, टू एन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ द गोवन पीपल. लास्ट क्वेश्चन तुमकां ओवरऑल सेक्टराचेर इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट कितें दिसता? मे बी इन टर्म्स ऑफ जॉब कट्स ऑर डायरेक्ट जॉब लॉस इम्पॅक्ट कितलो दिसता ऑन द सेक्टर ऑफ एटलीस्ट travel industry? Travel industry, the travel industry, if you see, you are talking of Goa. If you take off Goa, I have आता हांवें ले ऑफ दिला. माझे जो स्टाफ आशिल्लो ट्रॅव्हलाचो ताका म्हाका ले ऑफ दिवचो पडलो. बिकॉज द इकॉनॉमी हांव खंयच्यान जनरेट करतलो रेवेन्यू. सो ले ऑफ किंवा I have transferred him into my another organization. Okay. To be very honest. Yeah. But as far as SOTC goes, there are some 14 top people
who has been asked to go on to give the resignation or to take a layoff. So you They are also saying, impact directly, indirectly, लोकांचेर जाता. And even yeah. that is in the top level, middle level. That is what I can say on this. So I think the impact is substantial and on a large scale. Yeah, it is very substantial, and it is going to affect economy. How, I don't know how Prime Minister, how he is going to take it forward by consulting his cabinet ministers. But it is very alarming situation, and to my knowledge, what information today, my mama is in US, so he was saying थंय तांकां खंय सिनियर सिटीजन किंवा तांकां बाकीच्या लोकांक सुद्दां तांकां कंपेन्सेशन दिल्लें वता $200 इन टर्म्स ऑफ लंडन. आज खंय £200 दितात प्रत्येक मनशाक. तशी आमची इकॉनॉमी ना, बिकॉज अवर पॉप्युलेशन इज व्हेरी हाय इन इंडिया. So it is going to affect, Indian economy. It is very disturbing, and I don't know how it is going to take off, how it is going to survive. That is what I'm saying lastly. Yeah. Well, thanks a lot for talking to us. म्हाका दिसता एक आणि एकूच म्हाका सांगचेशें दिसता आचार्य बाब, हय सांगात. की हो बिझनेस, ही किन्नरी ट्रॅव्हल्स जी आसा, हे म्हजे चलयेचें नांव. हय. आणि this was started by my wife in 2008. In Ponda, and I took it forward professionally when I came to your building. Yeah. I mean, in this new building. Yeah. And that's what I want to say. So my wife started this business in 2008. She is Mrs. Madan Sadhale. Yeah. So that is what I want to highlight. ना मतलब एकच दिसता की all these ventures should ultimately sustain and flourish, and I hope that the time comes very soon. कारण तुम्ही जसे म्हळ्या की impact is not only on a big corporate level or something, it is at an individual level, individual citizens level. So I hope there is light at the end of the tunnel. इतल्याचेर थांबता. Thanks a lot for talking to us. घडये 15 दिसांनी I'm also on the same page. सामकें ना आनी घडये आनीक 15 दिसांनी परत उलोवया जशी सिच्युएशन डेव्हलप जाता, बिकॉज वी आर टेकिंग व्ह्यूज फ्रॉम पीपल हू आर एक्चुअली इन द इंडस्ट्री हँड्स ऑन, बिकॉज दे आर द बेस्ट पीपल टू गिव सजेशन्स आणि ऑप्शन्स टू द गव्हर्मेंट. सो थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.